गिमाळ्याच्या सुटये उपरांत शेनवारा 6 जूनासावन राज्यांत शाळा सुरू जातल्यो। शाळा सुरू जावपाची आशिल्ल्यान शाळे खातीर लागपी पुस्तकां, स्कूल बॅग्स, सत्र्यो तशेंच हेर वस्तू बाजारांत उपलब्ध आसात। देखून ह्या वस्तूंची खरेदी करपा खातीर पालक आनी भुरग्यांची वाळपय बाजारांत गर्दी जाली। पळयात। आयज शाळा सुरू जावपाक कॉलेजान सुरवात जाता शाळेक तेन्ना लास्ट 2 दीस जाले हांव पळयता सांजच्या टायमार डेली आमच्या पेरंट्सांची भुरग्यांची रहदारी वाडलेली आसा। तर स्टेशनरी घेवपाक आमच्या कडेन स्टेशनरी अवेलेबल आहा, तशेंच रेनकोट, छत्र्यो सगळें आसा आनी बऱ्यापैकी म्हणजे आतां भुरग्यांक सुद्दां बऱ्यापैकी छत्र्यो, रेनकोट ह्यो तेंच्या वरायटी प्रमाणे अवेलेबल आहा। तश्यो भुरग्यो बरे किड्स बी अशे आसलेले, टॅडीज बी आसलेले आनी दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार भुरग्यांक आतां नवीन नवीन वरायटीज जाय पडटा। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला ती आमचे कडेन आसा, किड्स आसलेले, टॅडीज आसलेले तशे अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स आनी आमचे कडेन सगळ्यो अवेलेबिलिटीज आसात। आनी म्हाका दिसता फाल्यांच्यान जेन्ना टिचर्स तांकां बरोवन दितली कसली कसली बुकां जाय आनी कितें जाय तेन्ना फुल्ल मार्केट हें भुरग्यांक म्हणजे पेरंट्स आनी स्टुडंट्स अशें भरलेलें वयतलें आनी लोकांक मार्केटान भरपूरशे लोक दिसतले। एक्चुली पळोवंक गेल्यार कॉस्टिंग ऑफ रेट वाडलेलो आहा, म्हणजे प्लास्टीक रेट वाडलेली आहा, पेपर्स रेट वाडलेले आहा, पेपर तर शाळेक जाल्ले आहा। सो तेजो इफेक्ट मातसो पेरंट्सांक येतलो। म्हणजे पोरू जर एक 10 रुपया जाल्यार उणी ती 11-12 रुपया जाल्लेली आसा। स्टेशनरी आमचे कडेन भरपूर आसा, अवेलेबिलिटी आमचे कडेन जाय त्या पद्दतीन आमचे कडेन आसा आनी बऱ्यापैकी मार्केट सद्या फुल्लेलें आसा।